राया पंचायत खेळामळार पॅरिश यूथ नुवेचेर 2-1 अशें जैत जोडून नेरुल स्पोर्ट्स क्लबान 50व्या कस्टोडियन मेमोरियल आंतरग्रामीण फुटबॉल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो. अनुज कुट्टीकाराच्या माध्यमांतल्यान नेरुलान फुडाकार घेतलो आनी तांचो फ्री किक खांब्याक लागलो आनी यशस्वीपणान भितर सरलो. मायरनाच्या ऑन गोलान तांणी आपली आघाडी घटमूट केली आनी ताच्या बॅक पासाक नुवेच्या गोलकीपरान चुकीचो अदमास काडलो. पॅरिश यूथ नुवेन ऑलायड कोलासून गोलांतल्यान तूट उणी केली. ह्या जैताक लागून आतां नेरुल स्पोर्ट्स क्लब सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केला. GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार.